नयबाग ते तोरसे मेरेन महामार्गाचें काम चालू आसा। मात महामार्ग रुंद करतना न्हयदेगेक संरक्षक भिंत सारकी बांदूंक नाशिल्ल्यान शेगीत पडपी पावसान ती पडल्या। कंत्राटदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक जबाबदार धरचो आनी तांचेर कारवाय करची मागणी तळावणेकारान केल्या। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान संरक्षक भिंत उबारतना सारकी नदर दवरूंक नाशिल्ल्यान भिंत पडल्या। येरादारी करपी लोकांक थंयच्यान येरादारी करतना त्रास जाता। सरकारान तशेंच पेडणेचो आमदार आजगांवकारान हांगा लक्ष दिवचो। ह्या प्रकरणाक भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक जबाबदार धरचो। ह्यान मुखार महामार्गाचें कसलेंच काम कमी दर्जाचें जावपाक जायना म्हूण अभियंत्यांक ताकीद दिवची अशी मागणी पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन केल्या। पत्रदेवी ते धारगळ हे हायवेचे सध्या काम चालू आसा। नयबागांसून तो पत्रदेवी मेरेन जो न्हयदेगेच्यान जो प्रोटेक्शन वॉल आसा तो प्रोटेक्शन वॉल बांदलो काय तो एका म्हयन्या भायर कोसळटा। एका एक तर जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार तो इंजिनियर आसतलो त्या हायवेचो। कित्याक लागून तर त्या जे प्रोटेक्शनाचे बांदकाम करता तेका ते सिमीट वापरिना। खरें म्हणशाल तेका फावंडेशनय ना। फावंडेशन आसलेलें जाल्यार तेका फावंडेशनासून स्टील घालपाक जाय आसलें। ते कोसळप आनी बांदप हे सरकारचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे पोट भरपाचें काम सरकार करता। आनी भविश्यान त्या रस्त्या कुशीन जो सर्वीस रोड गेला तो आतां सगळो कोसळून न्हंयन गेला। आनी फुडल्या काळान जर रस्तो कंप्लीट जाल्या उपरांत जर बशी त्या न्हंयन वचूंक शकता, मोठी पेडण्यान दुर्घटना जावंक शकता। हेका पूर्णता हो कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर आनी हो स्थानीक आमचो आमदार आहा तेका पूर्ण जबाबदार आसा। त्या रस्त्याच्या बांदकामाचेर तेंचे पूर्ण नियंत्रण ना हो आमचो आरोप आसा। म्हणजे खरें म्हणशें जाल्यार तो इंजिनियर काय तो त्या रोडाचो धवड आसा हें आमकां खबर ना। त्या इंजिनियराचे सर्टिफिकेट सरकारान चॅक करपाक जाय। आनी पेडण्यान जी अशें दुर्घटना घडटा हेका पूर्णता हो गोंयचो सरकार आसा। आनी म्हाजी एक मोठी इच्छा आनी आकांक्षा जो आमचो डायनॅमीक लिडर जो आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सदांच आपल्या भाशणान सांगता, अशे निष्क्रिय दर्जाचे जे इंजिनियर आसा आनी जे कामगार आसा तेचेर हांव कारवाई करतलो। आनी हे जनतेचे पैसे पाण्यात घालपाचें काम हे सरकार जावं हे इंजिनियर करता तेचेर हो आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो कसली कारवाई करतलो हे आमकां बघपाची आसा। आनी तेचेर कारवाई करून जनतेची सुटका करपाची ही आमची मागणी आसा।